सकाळचा योगा राव मनीषा जाधव सुरवेक पळयाचे हेडलाइन्स। गोयच्या बहुतेक हॉस्पिटलांनी ॲम्ब्युलन्सी वा स्टाफांचो उणाव, सगळ्यांचीच भिस्त 108 सेवेचेर। परत परत धांवचे पडटा गोमेकोत, सगळ्यांक पावना 108 सेवा। दूधसागर धबधब्यार आयज ऑफलाइन पद्धतीन सुरू पर्यटन। दूधसागर टॅक्सी ऑपरेटर असोसिएशनाचे साखळी उपोषण, तात्पुरतो काढलो उपाय, मुख्यमंत्री घालतलो प्रश्न जाग्यार, थळाव्यांक आस्त। धेनल्या पावस शेणलो, फोण्या तिवऱ्या कोठंबे भोवलो धेणलो, राखून दवरल्या जाणट्यांची परंपरा। आणि आता याच्या कोकणी खबरो विस्तारात। गोयची भलायकी व्यवस्था विविध आव्हानांक तोंड दिता। जायत्या भलायकी केंद्रां वा हॉस्पिटलां 108 ॲम्ब्युलन्स सेवेच्या खांद्यार भार दवरून आसात। प्रत्यक्षात 108 इमर्जन्सी सेवा दिवपाक उणी पडटा, हे एक कडू सत। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज गोंयची लोकसंख्या जी आसा ही वाडपा लागले कडेन आसा आनी ही वाडटले, लोक वाडटात, भुरगीं वाडटात, सगळी जी फॅमिली आसा ही वाडत रावल्या आनी हेजे खातीर दुयेंसांय तेज बरोबर दुयेंसी आसात ही वाडपा लागले कडेन आसा आनी दुयेंस वाडटरेक हॉस्पिटली जी आसात ही लोकल हॉस्पिटलां या बाकी हॉस्पिटलांचेर लोड येता आनी हेजे खातीर लोकांक बरी सुविधा मेळची आनीक जे पोळ्या मेटा साकून लोक जे भांबोडी वतात ह्या लोकांक खंय त्रास जावचे न्हू म्हणून हांगा मडगांव एक व्हडलें हॉस्पिटल तयार केलें आनी ह्या हॉस्पिटल नवे बांदले ते पयलींचो MLA जो आसा आनी CM दिगंबर कामतीन हॉस्पिटलाची सोय केली आनी तेजें एक स्वप्न आसलें की पोळ्या मेटा साकून जितले लोक येतात तांकां भांबोडी वचोंक पडो नाका। हांगा मडगांव हांगा तेंचे सगळे इलाज जो आसा हो मडगांव जावचे म्हणून तेणी त्या दृश्टीन तेणी ते बांदले। पूण आज त्या हॉस्पिटलाची गत पळयल्यार खरी बॅड जाले कडेन आसा। कित्याक काय म्हळ्यार थंय एम्ब्युलन्स ना, एम्ब्युलन्सांतले ड्रायव्हर ना, ड्रायव्हरांतले एम्ब्युलन्स ना आनी हो सगळो लोड जो आसा हो जे 108 आसा हेंचेर पडटा। मडगांव हॉस्पिसियोत एम्ब्युलन्सांचो उणाव दिसून आयला। भलायकी व्यवस्था 108 एम्ब्युलन्स सेवेचेर चड भार दवरून रावल्या आनी एमर्जन्सी सेवा दिवपाक ती कमी पडल्यात हे परत एक फावट सिद्ध जालें। हांगा 2 वरां जाली एम्ब्युलन्स ना, आमगे चेडूं कळमयटा सारको आतां ताका GMC व्हरपाक जाय। एक हांगा सांगीत विचारलें हो ताका बोट दाखयता तो ताका बोट दाखयता आनी आतां चेडो म्हगेलो आतां दाबू नायकाक फोन केला आनी तेगेल्याच हे हाडटा आमी एम्ब्युलन्स। दामोगे MLA एक्स MLA एक्स MLA सो पण हिंगा 2-3 एम्ब्युलन्स आय मरे पण हय म्हळ्यार ते हांगचे जे कोणूच हे करपाक तयार ना न्ही ना ड्रायव्हर ना तेंगेले ड्रायव्हर ना म्हणटा आनी ना म्हणटा आनी लोकांक त्रास मरे। पेशंटान 108 आपण हॉस्पिटलांसून त्या हॉस्पिटलान वचपाचें आमी सोंग आयिल्ले सगळे जाले ऑलमोस्ट आतां ना म्हणल्यार 1 वर जालें आसतलें आतां रावले एम्ब्युलन्सा लागून 108 तेंच्यांनी केल्लो कॉन्टेक्ट सो आमी कॉन्टेक्ट केलो करपा लायला आमी कॉन्टेक्ट केलो 108 ती म्हणटा हय आतां बिजी आहा म्हणटा। कितू वय जालो तुमी रावपा लागल्यार? एप्रॉक्स 1 आवर जाली। पेशंटाक कितें जाला? तेगे पांय हें जाला। नांव कितें केलें? प्रणीश बानोडकर। एम्ब्युलन्स फोन केल्यार ते कितें सांगताय? बिजी आहा म्हणटा। मडगांव हॉस्पिसियोत एम्ब्युलन्सी आसात पूण ड्रायव्हर ना, देखून हॉस्पिसियो 108 एम्ब्युलन्स सेवेचेर चड भार दिता। ताजेर उलयतना मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन कितें सांगलें आयकात। 108 स्टार्ट जातकीर हे एम्ब्युलन्स ट्रस्ट प्रायवेट आशिल्ले पण तेंचे डिफंक्ट जाले। डिफंक्ट म्हणजे तांकां डिमांडच ना जालो कारण 108 तुका खंयच्या टायमार येता। आतां तुमकां मडगांव 108 मडगांव स्टेशन केल्ली आसता, 1 कार्डियक एम्ब्युलन्सी स्टेशन केल्ली आहा मडगांव आनी एक ब्लड बँकेची एम्ब्युलन्स आसता आनी एक एम्ब्युलन्स आनी एक आसता जी हाका वता। पूण कितें जाता पेशंट जर चड आयले जाल्यार एक फाटी एम्ब्युलन्स गेल्ली आसली। आमी अजुनूय चिंतना की एम्ब्युलन्स समज 2 पेशंट आयले, 2 पेशंटाक घेवन 2 एम्ब्युलन्स गेल्यो, तिसरो पेशंट त्याच टायमार पावलो आनी थंय एम्ब्युलन्स अशें म्हणजे तूं कितले दवरतलो? त्या टायमार 108 आपोवपाक 108 येता
108 इमर्जन्सी जाल्यार 108 येता 108 लागीं खंय आसा कांसावळे एक पोस्ट गेल्ली आसता म्हणून वता ती आपोवपा जाता खंयची आपोवपा जाता न्ही 108 खंयची आपोवपा जाता तें प्रॉब्लेम ना पूण एम्बुलन्सी न्ही आमी पयलीं असेंब्लीक म्हणिल्लें की जाय जाल्यार एक 2 एक्स्ट्रा दवरया गोंयचे भलायकी वेवस्थेचेर टिका करपाचो आनीक एक मुद्दो म्हळ्यार गोंय वैजकीय महाविद्यालयाचेर चड भार दिवप. जायत्या जिल्लो हॉस्पिटलांनी दुयेंतींक उपचारा खातीर जीएमसीत धाडटात. आमी ह्या प्रवृत्तीचेर आमदार कामत हांचे कडेन चर्चा केली. तो मडगांव हॉस्पिसियोचे परिस्थितीचेर उलयलो. सुवात जाल्ली तेन्ना ताजे मुखावेलें प्लॅनिंग अशें आशिल्लें की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हें संपूर्ण दक्षिण गोंयांत मेजर हॉस्पिटल म्हणून काम करता. मेडिकल कॉलेजीचेर गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर भरपूर लोड येता. सगळे पेशंटांक जर गोवा मेडिकलां वचचें पडलें जाल्यार गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर कलेक्ट जाता आनी त्या दृश्टींतल्यान तशें हें प्लॅन करून तें हांगा हॉस्पिटल घालचें. विश्वजीत राणो जो आता आरोग्य मंत्री आहा तोच आरोग्य मंत्री आनी हॉस्पिटल स्टार्ट जातकीर 1 by 1 स्लोली ताणें सांगता तें इन्शुरन्स दिल्लें 1 by 1 स्लोली सगळ्यो सोयी आपूण ह्या हॉस्पिटलांत चालू करता. आतां ICU चालू जाला, वॉर्ड सगळे चालू जाले, डिपार्टमेंट थोडे जावपाचे उरल्या. वयचे एसेंब्लीक आमी परत प्रयत्न केलो. 2 डिपार्टमेंट अत्यंत म्हत्वाचे जे कॅज्युअलिटी डिपार्टमेंटाक आसपाकूच जाय. म्हणजे एक न्यूरो सर्जरी कारण एक्सिडेंटल केस जाले जाल्यार न्यूरो सर्जरीचो वॉर्ड किंवा न्यूरो सर्जन हांगा आसपाक जाय इमिजिएटली ते करपाक जाय. आनी दुसरें कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंट ताणें पयलीं एसेंब्लीक सांगलां की आपलो प्रयत्न आसचो की जाता तितले बेगीन आपूण हे दोनूय डिपार्टमेंट ह्या हॉस्पिटलांत हाडटलो. तातूंतल्यान थंयच्यान लोड कमी जातलो आनी ह्या लोकांक हांगाच्यान परत जीएमसीक घालचें पडटलें. तें पडपाचें ना. तें केलें जाल्यार सुद्दां म्हज्या कोतान दक्षिण गोंयच्या हॉस्पिटलाचो मेजर प्रश्न आसलो सुट्टलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीष परब आनी वैष्णवी साळगांवकर. PM येवपाचो आसलो जाल्यार रातिया हॉट मिक्स रस्तो जावपाचो, पूण देवी सातेरीची पालखी येता म्हण कळटकच खोर्लेच्या रस्त्यार माती घालून निभोन व्हेलो. होणक्यांतल्यान खड्ड्यांतल्यान देवी सातेरीची पालखी व्हरप? फुर्योज जाल्ल्या खोर्ली म्हापशेच्या भाविकांनी आमदाराक प्रश्न केला. आयज खोर्लेच्या श्री सातेरी देवीचो पालखी उत्सव. पुराय खोर्ले वाठारांत रातची पालखी भोंवतली. पूण आयज खोर्ले रस्त्याची अवतिकाय जाल्या. निदान पालखी व्हरतना फोंडकुलांचो त्रास जावचो न्हू म्हण डांबरीकरण करचे बदला माती घालून वेळ मारून व्हेला. म्हापशेकारांची भावना जाल्या. पावस पडलो जाल्यार चिखलांतल्यान वचचें पडटलें असोय तांचो भंय. आयकात. हांव हे खोर्ले म्हापसा खोर्ले रहिवासी वेल्ले वचपी म्हणून हांव आतां पावसा पयलीं आनी पावसूय जावन पळयता अशेंच खड्डे आसले आनी आयज ताका कितें तरी खंयची चूक सुटली हांव नको पूण माती घालता. हांव म्हणटा माती घातली सांजची पालखी हांगा आमच्या सातेरी वचून 4 भायर सरतली. हांगा पोवता रातची जवळ जवळ ताका 10-11 जातली. तेच्या मदीं पावस येयल्यार ही माती उरतली काय म्हणटा हांव. अरे घालता जाल्यार बरें ककरी घालची आसली, तेची खडयेची ककरी घालची आसली, तितून कितें मातशें दुसरें मारचें आसलें. ही माती तुमी घातल्या तुमी पावडर मरे हो पावडर केन्नाय वचूंक शकता आनी अश्यो जर गाडयो फास्ट जे वता जाल्यार धुल्लो जावनूय भायर वचूंक शकता. आनी आमी जी देवीची मुर्ती जी आमी दवरता ती इतली आमकां सांबाळची पडटा कित्याक आमी आमच्या जिवा पेक्षा ती मुर्ती सांबाळतात. आनी आयज आमचे कावन्सिलर्स हे आमचे आमदार तांकां एक कोणाक सांबाळता स्वता आपल्या जिवाक सांबाळता आपलें पोट पळयता. पूण हे जनतेचें पोट पळय न्हय पण थंयसून ते हांगा पर्यंत मातयेन जे डेव्हलपमेंट केल्लें आसा ते पळयात आनी तुमी कितें केलें. हांव सांगून हे सांगता पळय हे म्हाका वायट दिसलें. व्हडल्यान व्हड सातेरी देवीची पालखी बांगड्या निमित्त जाता आनी हांगा आमचे ह्या एरियेन खोर्ले म्हापशान खोर्ले म्हणटा ते 5 वॉर्ड आसा आनी 5 नगरसेवक आसा. हांव मुद्दम उलयता कित्याक लागून ही गोश्ट जर हांगा जर आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जर येवपाचो जर आसलो जाल्यार ताबडतोब एका राती भितर हांगा व्हरचें पडटलें आसलें. आतां आमची सातेरी देवीची पालखी म्हणिना फुडें हांगाले स्थानीक नगरसेवक आसा आनी MLA जे आसा न्हू तेंच्यांनी हांगा लक्ष घालपाक जाय आसलें की बाबा आमची फाल्यां पालखी ते म्हणटले आतां पावस पडटा म्हणून फाटल्या दिसांनी तांकां खबर आसली की वत जेन्ना पडलेले तेन्ना हेंच्यांनी प्रायोरिटी बेसीचेर कोणाची रस्त्याची कामां करून दिली ही आमकां खबर आसा. पूण आयज तेंच्यांनी हांगा ह्या होणक्यांनी पालखी येता तेचेर माती घातलेली आसा. पूण हे नगरसेवक खोर्लेकार निवडून कित्याक लागून दिता की वॉर्डाची किंवा आमच्या गटराची वेवस्था करपाक जाय, लायटीची वेवस्था करपाक जाय. आमी टॅक्स पेयर्स, आमी हांगाले खोर्लेकार म्हणटा ते टॅक्स पेयर्स, आमी हावस टॅक्स फारीक करता. म्युन्सिपल रोडाचे आमी
PWDचे रोड टॅक्स फारीक करता आणि आमचो आमदार म्हापशेचो सांगता प्रायोरिटी बेसीसचेर आमी काम करून दितले आसले. आमची खोर्ले सातेरी देवीची पालखी म्हापशेच्या आमदाराक हांव सांगू करता, तूं इलेक्शनाच्या टायमार मतांक भोंवताय हांगा, आपूण तुमचें काम करून दितलो म्हणून. आयज सातेरी देवीची पालखी आसा हांगा आणि हे आमी असले फोंडक्यानसून खड्ड्यासून सातेरी देवीची पालखी व्हरतली. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दूधसागर धबधब्याचेर आयज ऑफलायन पद्दतीन दूधसागर पर्यटन सुरू जाला. तणावाची परिस्थिती निर्माण जाल्या. दूधसागर पर्यटन ऑफलायन पद्दतीन सुरू जाल्ल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आयज सांजवेळा उसुरा मेरेन वा फाल्यां मेरेन GTDC आनी दूधसागर टूर जीप चालकां मदल्या प्रश्नाचेर उपाय काडपाची शक्यताय आसा. भाई आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा और वी आर वेरी हैप्पी दैट फाइनली all the people are here very happy and the tourists will also enjoy. Okay. So thank you so much and God bless everyone. Okay, thank you madam. मैडम आ जाओ भाई, रंगवाड़ी GTDC कडल्यान ऑनलायन बुकींग बंद करपा खातीर आनी तशेंच सरकारान आपली बुकींग संकेतथळ परतून तांकां दिवची अशें मागत जीप ऑपरेटर साखळी उपोशणाचेर आसात. GTDC पर्यटन सुरळीत करपाक ऑनलायन मोड जाय. 19 ऑक्टोबरा सावन ही कोफुसावां सुरू आसात. आमच्यो सरकारी दरबारी खुबश्यो मिटिंगो जाल्यो, खुबशे लोकां कडेन आमच्यो एडवायजूय जाल्या. सरते शेवटाक आमी आज उपोशणाक बसले. उपोशणाक बसले कारण आमचें मागणें चड ना. आमचें मागणें कितें आसा, आमी स्वता केल्ली वेबसायट जी 1,96,000 मोडून ती वेबसायट आमची आमकां परत दिवची आनी आमची वेबसायट परत मेळ्ळ्या कारणान आमी आमच्या कावंटरा वयल्यान हो धंदो चलयतलो सरकाराच्या सगळे रुल्स एंड रेग्युलेशन पाळून. आमकां अशें ना की सरकाराच्या ऑपोजीट वचून हें काम करपाचें ना. आमी सरकारा भितरूच रावन हें काम करता. पूण अशें न्ही की आमची वेबसायट कोण तरी व्हरतलो आनी ती वेगळीच तरेन आपल्याक जाय तशी चलयतलो. ह्या खातीर आमकां सरकारान आमकां न्याय दिवचो. आमचे 9 एक्झिक्युटीव मेंबर तशेंच 431 सगळे धरून आमी 431 एकजुटान एक बरोबर आसा आनी तातूंत भितर आज आमकां येवन आमी आतां साखळी उपोशणाक बसलेले आसा. साखळी उपोशण जातकीर आमी परतय जर जायना जाल्यार आमरण उपोशणाक बसतले. पूण हेजो कितें आसा, आज आमकां आमचो माननीय खासदार तसोच गोंय राज्याचो आदलो फॉरेस्ट मिनिस्टर विनयभाई तेंडुलकर, विलास देसाय सारके खुबशे लोक येवन आमकां आदार दिलो आनी तेंचे सहकार्यान तेणी सांगलां आज ह्यो आमच्यो थोड्यो
ऑफलायन गाडी सोडली आसा अशें ना आमचो ऑनलायनाक विरोध ना आमकां ऑनलायन करता ऑनलायन आमकां करपाक जाय म्हणून करा म्हणून आमकां माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलें तेन्ना आनी ताच्या आदेशानुसारूच आमी ऑनलायन हें चालू केल्लें आमची वेबसायट चालू केल्ली आनी आमकां तेणें आदेश घालून तेणें कायदो कानून घालून दिल्लो पळय तेजेरच आमी वताले पूण खंय तरी आमची वेबसायट वेल्ल्या कारणान आमकां आमची मागणी आसा ती आमची वेबसायट आमकां परत दिवची आनी आमकां 431 जाणांक ह्या दुस्सागराच्या पांया कडेन आमकां न्याय दिवचो त्याच्या फाटलो पावसकार आणि आताच्या ठिकाणी आमकां कन्व्हिनियन्सान घेवचो त्याने ठिकाणी एक घेवचो हो इतको वर्साचो धंदो हो आयज ह्या एमएलएचो तू एक काम कर सगळ्या वर तुमच्या विषयाचा तुम्ही न्याय दिवपाचा एक तर्फे न्याय दिवू नका सर तुम्ही एक तर्फे तुम्ही बंद महाराज की महाराज की गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी सानिका नागवेकर. राज्यातल्या चडशा वाठारांनी आपापल्यो परंपरा अजून मेरेन सांबाळून दवरल्यात. दे धेनलो धेनल्या पावस शेणलो अशें म्हणत गांवांनी अजून मेरेन धेनलो मनयतात. पळोवया फोंड्या, तिवऱ्या आनी कोठंबेचो आगळो वेगळो धेनलो. श्री जांबेश्वर दादा प्रसन्न राजवाडा बोरी हे आमचे भावीक भुरगे जाणटेले तशें सगळे एकटेन जावन आमी गेल्लो वाड्यार घेवन आमी परत हांगा रामेश्वर देवा फुड्यान पावल्ले आसा आनी वर्सान वर्स हे आमी करतात आनी अशेंच वर्सान वर्स करून हे आमकां भुरग्यां कडल्यान हें चलोवचें आनी तेणी हें फुडें व्हरचें आनी आमची संस्कृती ही टिकोवन दवरची अशें हांव देवा कडेन मागतां आनी ह्या भुरग्यांक बरें आरोग्य नमस्कार सगळ्या आमच्या गांवच्या लोकांक आनी आमच्या सगळ्या गोंयकारांक. आयज उमेदी दीस जो म्हळ्यार पाडवो. आयज सगळे गांवांनी ह्या पाडव्या दिसाक हो देडलो भायर सरता. तसोच आमचो एक देडलो जो भायर सरलेलो आसा श्री जांबळेश्वर दादा हाजोडा बोरी थंयच्यान हो भायर सरलेलो आसा. जाली आमकां 12 सुमार जाल्लें आसा. आमी 2 वाडी जे आसा ते भोंवून जाल्ले आसा. आमचो एक तिसरो जो वाडो आसा तो भोंवून जातलो. तेजे नंतर आमचे 3 जे वाडी उरल्या ते आमचे सांजचे जातले. 3 ते 6 वरांचे भितर हे आमचे वाडी जातले. आयज जे घराघरांनी आमी जे भोंवले जे तुळशीचो भोवताड काडून आयज जे देवळाची जी मुर्ती जी आसा कृष्णाची ते गन फूल केल्लें आसा आनी जेणे जेणे आमकां तांदूळ थोडे श्रीफळ दिल्लें आसा. आनी तशेंच आतां आमगेलो बेतकी भोंवून जातलो. तेजे नंतर आमचो सांजचो आनी सांजचे जाले म्हणटकीर 6 वरांचेर आमची समाप्ती जातली जे म्हणल्यार मायंगोडे आमचो काबार जातलो. आनी म्हाजी आमची वयल्याडी म्हणून एक तळी आसा. ते तळयेक आमी जो देडलो जो आसा ते तळयेक आमी थंय तो देडो दवरितलो आनी ती तळयेचें उदक जें आसा खूब वर्सां जालीं ते तळयेचें उदक आमी थोडें देवाचे थोडें मारतले आनी तो देडलो मागीर आमी तो आमच्या जांबळेश्वरा फुड्यान घेवन आमी येतले आनी तेजे नंतर आमची जी बरोबर 8 वरांचेर आमची जी देडल्याची आरती आसतल्यो आनी जी आमची कितें पावणी जी आसा एक तुऱ्याची ती आमी पावणी काडटले आनी आमचे दुसरे दीस जे आसा जे आमचे 10 जाणांचे एक गोडशें आसता जे आमी सगळे एक 4 जे आमचे वाडे आसा ते 4 वाड्यांनी मेळोन जे आमी गोडशें करता आनी जे जेणे आमकां वाड्यांनी जे तांदूळ म्हणटो एक नाल्ल दिल्ले आसा ते मेळोन आनी आमचे मेळोन ते आमी गोडशें करतात. आनी जेन्ना आमी ते गोडशें जाले म्हणटकीर देवा जो जांबळेश्वराचो भोवमान आसा जे गोडशें आमी धरून देवा सांगणी करतात आनी देवा कडेन मागता की आमचे जो वर्साचो तो देडलो तुवें आमचो बरो उमेदीर केल्लो आसा आनी आमकां जे आमचो हो समाज जो आसा हाजोड्याचो तो बरो उमेदीन केल्लो आसा आनी तुवें आमकां बरो आशिर्वाद दिता आनी अशी तुवें ही परंपरा आमची बरी चालू दवरची अशें म्हणून आमी देवा कडेन सांगणी करतात. आनी सगळ्यांची आमी गोडशें जी आसता सगळे 4 वाड्यांची आमी वाडून घेता आनी जशें आमचे भावीक जे आसा ते भावीक येयल्ले आसता थोडे तेय तांकांय थोडे थोडे दिता. हांव फक्त इतलें सांगूंक सोदतां जी आमचे गांवचे लोक जे आसा ते हिंदू भाव जे आसा जी परंपरा आसा जी देडल्याची आसूं नाजाल्यार आमची शिगमी आसूं जी सण जी आसा ही परंपरा अशीच चालू दवरची अशें हांव सगळे गांवकारां कडेन मागतां आमचे जे आसा ते आनी आमचे गोंयकारां कडेन मागतां. सारखे हा पाय बी घालता सारखे
देंडलावर म्हातारी शेळेहून खाताली आमचो देंडलो जलवागडी खेळाच्यो चाली काम पोट दुखडी पाठोवर बांदुळे नाल पाची पिया बांदुळे दिगारे दिगारे रावडा दिवाना आम्ही ओसई गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, समृता खणगावकर आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. IMDन ह्या आयतारा खातीर राज्यात येल्लो अलर्ट दिवन उत्तर आनी दक्षिण गोंय ह्या दोनूय भालांनी हलको ते मध्यम पावस आनी गडगडाटाचो अदमास उक्तायला. उथळ ते मध्यम धुके हाका लागून सकाळ आनी सांजे वेळार एखाद्या वाठारांनी दिसपाचेर परिणाम जावपाची शक्यताय अदमास दाखयता. राज्यांतल्या विविध सुवातींनी वीज आनी वादळी वाऱ्या सयत 30 ते 40 किलोमीटर प्रति तास वेगान वादळी वाऱ्याचो अदमास आसा. पावसाचे हवामान आसून लेगीत कांय प्रमाणात ढगाळ आकाश आसपाची शक्यताय आसा. चडांत चड तापमान 33 आनी उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस आसतले. तापमानाचो दृश्टिकोन येता त्या दिसांनी महत्वाचो बदल जायना अशें सुचयता. जाल्यार पावसाचो दृश्टिकोन सद्याच्या अदमासा कडेन सुसंगत आसा. दिसपाचें प्रमाण उणें जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान खास करून प्रवास करतना रहिवाशांनी सादूर रावपाक प्रोत्साहन दिता. आयतारा खातीर येल्लो अलर्ट. हलको ते मध्यम पावस आनी गडगडाची चड शक्यताय. कांय वाठारांनी धुके पडपाची शक्यताय. आयतारचे तापमान 33 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.